गोड आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज्यांकाय येव, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचा. आमचो दिसपटोय केलाय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश, आनी आमकां तायणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा, 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 आद्यान तसो सर्वता आमेन. तिसरा गूट सांत जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली. आयजूय जेजूचे राज वाडोवंक आमकां तुजी उर्बा दी. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवं, तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावन. आमचो दिसपटो गिराय जायज आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयता. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा, सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. 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 महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. चवथो गूट सांत जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्यांक कुडी आत्म्याचो इलाज दिली. आयजूय तुजी मजत मागतल्यांक सगळ्या पिडेवंतांक बरी कर. आमच्या बाप्पा तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटोय गराय जायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बोशयता तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां तायणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या पासत माग सायबा जेजूच्या सिसा, 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 आमच्या पासत माग
माग साहेबा जेजूच्या सिंसा सांजुजे वाजा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पडचणायताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिंसा सांजुजे वाजा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पडचणायताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिंसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यांत तसो आमेन. पांचवो गूड सांत जुजे वाजा भाग्यवंत पुणीन जिवी जिवंक केंडीक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले आमकां शिकून जिवी जिवंक एक भाग्यवंत मरण फावो कर. आमच्या बापा सोयगीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावन आमचो दिसपतो गिराय जाती आनी आमी आमची चुकलेल्या शिक्षकां तशें आमची बातकां सपोज आनी आमकां तांणी पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय आमचे बसत माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. रातुया तेव्हा तुझे याज्ञिका भक्तिवंत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सेवेक आजेरयेचे सिमे पर्यंत पडजोळायली. तुज्या चाकराक तुजे देवीक उतर परगटूंक आमकां उतराच्या जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतकायेन पुनव जिवीत जोडूंक आनी ताजे मजतीन आमचो भावाट उदीक आनी उदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावन आमचो दिसपतो गिराय खातीर आनी आमी आमची चुकलेल्या मनशां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुल्पेंत बरयली सरस्पो तुवें येता साव स्ताम तो तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू मरे देवाची माय आपल्या भक्तीन आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. विश्वास करून येता बाबा मुखार येता आत्म्या सोतान बाबा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बाबा बसूंक येता तुका Gesù model tocru, Gesù mucar calu, Gesù citun rahu, Bapa mucar yeta, Amya sotan Bapa, busuk yeta tuka, Sotan Bapa, busuk yeta tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज 5वें नोवेन सांत जुजे वाजाचे मांडावळ करता माउंट कामेल समुदाय देवसा पिकेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता
सोपून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या पासत मोंतेरो फॅमिलीच्या फिलोमेन मोंतेरो एमिसाची भेट भेटयता आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एन.सी. रॉकी हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता क्लारो कॉस्ता जेनी गामा आयज आपल्या घरान सायबिणीची भेट घेता. तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. खेरीत भाशेन मागुया ह्या दिसांनी आमचे रिव मादेई हाचे पासत हो मुद्दो जो उप्रासलेलो आसा आमकां गोंयकारांक नीट फावो जावंक आनी आमची गोंयची भूंय सांबाळूंक आमी सगळ्यांनी भार घेवन नेट घेवन सगळ्या गोंयकारांनी उठूंक आमकां सगळ्या गोंयकारांक ही देवाची कृपा आनीक घोटाय मागून घेवया. हेर सगळी आमची मागणी लसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, भक्तीपोनान आमी आमच्या दोन प्रांतीक आस्कारेचे पोरबेक तयार जातना आयचो सेवा धर्म प्रवर्तनाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालूंक दर एकल्याक उलो करता. प्रवर्तन आनी मनशां मदें एक खेरीत नातें आसा. हाकाच लागून आयच्या नोवेनाचे मिसाची भेटेक विशय घेतला. देवाची रोशना आनी प्रवर्तन सांबाळून जेजूचो पाटलाव करुया. देवान सोबीत संवसार रचलो आनी आपली रचना पळोवन तो संतोसलो. पूण ह्या काळार श्रेश्तेचेर केल्लीं कुपां उप्रासल्यांत आनी कशे परी प्रवर्तन सांबाळचें हें जावन आसा आमच्या काळाचें एक मोठें आव्हान. देवान सोबीत संवसार रचून आनी ताचो जबाबदारेन सांबाळ करूंक मनशाच्या हातांत घातलो. पूण मनीस आपलो कायदो आनी देवान दिल्ली जबाबदारी विसरलो. आपल्या फायद्याक लागून निसर्गतीचेर अन्याय करून ताचो दुरुपयोग करूंक लागलो. आयचो सेवा धर्म प्रवर्तनाचेर जाल्ल्या अन्याया विशीं आमचें मन बदलूंक जागी जावंक आनी जागृत रावूंक उलो मारता. कसलें मन आमी आपणावचें काय? धर्मप्रांताचें मन सोडून दिवन जबाबदारीचें कारभारी मन आपणावंक गरज. धर्मप्रांताचें मन श्रेश्टीक फकत एक वस्त कशी पळयता म्हणजे जाता तितलो उपयोग आनी दुरुपयोग करचो. पूण कारभाराचें मन क्रिस्ताचो जबाबदारेन उपयोग आनी सांबाळ करच्या मनान श्रेश्टीक देवाचें दान कशें पाळटा. जुजे वाजाक सृश्टीचो जायतो मोग आसलो. ताची सुफुर्ती घेवया. सृश्टीची नीज राखण करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां बळ आनी कृपा मागुया. आयज देशजनाच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कॅरिझमॅटीक नवसरणेच्या आनी प्रवर्तनशार टॅक्नॉलॉजी ह्या वावरा खातीर भेटयलोलो दीस तेन्ना ह्या वावराचेर
शुभ देवाचो आशीर्वाद मागुया. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज लांब सुरवातेची उतरां आमी आयकल्या आनी ती लांब आयज आहात कित्याक काय म्हणल्यार आयचो जो विशय आसा तो गंभीर, सिरियस. आनी ही गंभीरताय आमच्या पर्यावरणाची, आमच्या सृश्टीची जी आमच्या मुखार आयज आसा ती संवसाराची शांती बिगाडटा, आमची समाजीक शांती पिड्ड्यार करता, नितीचेर आड वेता. ह्या पासत आयज ही सुरवातेची उतरां जी आमी आयकल्यान आमकां जण एकल्याक जबाबदार जावपाक आपयता. देवान आमकां रुचल्यान आनी हे रचनेचो सांबाळ करूंक आमकां मनशांक, भोव करून आमकां क्रिस्ती मनशांक ही जबाबदारी आसा. तरी आमची जबाबदारी पाडूंक जायते पावटी आमी बेपरवा करपी जाल्या. आमी जायते पावटी म्हाका कित्याक पडलां असलो नेट आमच्या मनान धरून रावल्या. जायते पावटी दुसरे कोणूय आपलो ताळो निती पासत उबारता तेन्ना आमी लिपून कुशीन रावल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचे. इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार खालती जावया. हांव पातकी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगळीं भुरगीं सोम सारक्या रोगतामासाची देखून जेजून तांच्या रोगतामासांत वांटो घेतलो आनी हे वरवीं मोन्नाचेर पदवी चलयतलो ताचो मुनगे देवचाराचो आपल्या मोन्ना उदेशी ताणें नास केलो आनी मोन्नाचे बिरांतीन आख्ख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतलीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आदीन करूंक नात, पूण आब्रामाचे सोस्तीक ह्या पासत पोरचेच्या पातकांचें बोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दोयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सगोटांक ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचो पडलो. ताची पयलीं उपर्द्यां वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपदोऱ्यांक सांपडल्यान तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतोरे. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव पुरगोट करात. पर्जा मदें ताची कोर्तुबां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या उत्सोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव
शेकांचे प्रितुमीचेर ताची पदवी चलता. जबाब: आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ओजार पिणकेक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ही. जबाब: आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार: Zoe Salves moram, soy, salves moram, soy. Soy, salves moram, soy, salves moram, soy. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy, salves moram, soy, salves moram, soy. Soy, salves moram, soy, salves moram, soy. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंथरुणार पडलेली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताची सरशीं हाडली. ताच्या दारार नोंगोर बोर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सां भासाच्या खूब बोडलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोंगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्या गालिलियान भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. रिक्षा बाबणीनो आयचो नियाळ सुरू करता आसतना पवित्र सभेची शिकवण जी आमकां आसा, जावं समाजीक निती विशीं वो पर्यावरणा विशीं ती वाचता. इंग्लिजीन आसा ती आयकुची सगल्यांनी. Concern about safeguarding nature is one of the signs of our times, and the reflections on the subject have appeared in Catholic social teaching since the Second Vatican Council. Man's relationship with the world is a constitutive element of human identity. It is a relationship that is born as the fruit of the even deeper union of man with God. आमकां मेळटा Compendium of Social Doctrine of the Church. तशेंच Gaudium et Spes हातूनय आमकां मेळटा Christians are called to work for the kingdom of heaven from temporal realities, convinced that the more our power increases, the greater is our individual and collective responsibility.
तशेंच आमचो सोंपून गेल्लो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ताणें कारितास इन वेरिताते हातून बरोवन दवरलेलें आहा. ही रिकॉल्स दॅट द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ऑफ रिसोर्सीस एंड ऑफ द क्लायमेट requires that all the international decision makers act together and show readiness to act in good faith, in respect for the law and in solidarity with the weaker regions of the planet. त्याच बरोबर आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी खरीत भाशेन ही चीट ताणें आमकां बरोवन दवरलेली आसा आख्ख्या संवसाराक ऑन केअर ऑफ अ कॉमन होम, आमचें सार्वीक घर हाचे विशीं आमी तें जायतें वाचलां, जायतो ताचेर नियाळ केला. भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं आमकां आमची पवित्र सभा जी शिकोवण दिता, घडये आमी ती शिकोवण थोड्यांनी घेतल्या व थोड्यां कडेन आजून पासून खबर ना. खबर आसूं खबर नासूं, आयच्या नियाळाक खेरीत भाशेन ही पवित्र सभेची शिकोवण जी आसा ती आमी जागृत करपाची गरज आसा. भोव करून ह्या आयच्या काळार आतांच हांवें वाचलां तें फकत थोडी शिकोवण आमची सोशल डॉक्ट्रीन ऑफ द चर्च जी आसा ती, आनी म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता आमची कातोलीक पवित्र सभेची सोशल डॉक्ट्रीन जी आसा ताच्याहून आनीक मजबूत शिकोवण खंयच ना आख्ख्या संवसाराक. आमचे लागीं येदें व्हडलें दायज आसा, शिकोवणीचें दायज, पूण आमीच क्रिस्तांवां आयज खंय तरी उणी पडलेलीं आसा. घडये दोतोन आमची सारकी जावंक ना, वो घडये आमी शिकोवण सारकी दिवंक ना, आमी यादनिकांनी घडये हे शिकोवणेचेर चड भर घालूंक ना, आनी आमच्या लोकांनूय घडये ही शिकोवण सारकी घेवंक ना. पूण आमचें अस्तित्व, आमची आयडेंटिटी जी आसा तें आमच्या ह्या पर्यावरणांत आनी ह्या पर्यावरण सांबाळपांत आसा. आमी आयकलां. भाव भयणीनो, पाद्र जुजे वाज आमच्या गोंयचो आतां आस्कारी, आमचो सांत, आमचो भाग्योन, आनी कितें भाशेन ताचें नातें ह्या पर्यावरणान आनी ह्या समाजान जायतें आमकां दिश्टी पडटा. बेश्टेंच पर्यावरणाकूच न्हय, पूण पर्यावरणाक लागून समाजान लोक जो कश्टवतालो तांकां ताणें लागशिल्ल्यान पळयला, तांची सेवा ताणें केल्या, तांचे घाय धुल्ल्यात. समाजान जे कोण ओनीत भोगताले तांचे पासून तो राजा मुखार पासून उबो रावला. आनी श्रीलंकेन जेन्ना कॅन्डी शारांत तो आसलो, ती मिलाग्र आमी परतून परतून आयकता. आयज आनीक एक पावटी उगडास केल्यार वायट ना. जरी तर आमी ह्या दिसांनी गोठो बीन पळोवपाक गेल्यात जाल्यार बेतालबाती तांणी त्या गोट्यान जुजे वाजाचें जिवीत एकदम बरे भाशेन चितारला आनी बरोसो पावसय घालून दाखयला. जूय कॅन्डी शारान 1696 वर्साक जेन्ना सगळो दुकोड पडलेलो, ड्रॉट, पावस ना, आनी पावस ना म्हणटच थंयसरलो कॅन्डी शाराचो लोक व श्रीलंकेचो लोक सगळोच त्रासान आसलो. तांची जनावरां मरूंक लागलेलीं, तांचीं शेतां बाटां सुकूंक लागलेलीं, लोक मरपाक लागलेलो. आनी असल्या वेळार खंयच पावस ना तेन्ना जुजे वाजाक उलो मारलो, माग तुज्या देवा लागीं. आनी तेन्ना जुजे वाजान पावसा पासत मागणें केलें आनी मिलाग्र घडली. आख्ख्या कॅन्डी शारान वा आख्ख्या श्रीलंकेन पावस पडलो, पूण जें ताणें आपलें मेज घातलेलें आनी मागणें करपाची स्वात आसली ताची फकत तितल्याच जाग्यार पावस पडूंक ना. हेर सगळे कडेन पावस पडलो आनी नव्यान जिवीत ह्या श्रीलंकेक मेळ्ळें. उदक उणें जावन वो उदक ना जावन वो लोक मरपाक लागलेलो, तांची शेतां बाटां मरपाक लागलेलीं, पर्यावरणान काबार जावपाक लागलेलें. देवान ताच्या वरवीं, जुजे वाजा वरवीं मिलाग्र केली. तशेंच हे आपले भोंवडेचेर तो भोंवता आसतना चलोन भोंवतालो, रानांतल्यान वेतालो आनी त्याय हत्याची आमकां खबर आसा, द वायल्ड एलिफंट, तो सगळें आपल्या मुखार येता तितलें माडोवन काबार कोत्तालो. आनी असल्या रानान जुजे वाजूय पावलो आनी होच हत्ती ताचेय बोगलेक पावलो. पूण जेन्ना जुजे वाजा मुखार पावलो तेन्ना त्या हत्यान दिमी मोडली. ताचेर आड तो वचूंक ना वा ताका मस्तून मारून उडोवंक ना. भाव भयणीनो, असल्योच आनीक जायत्यो घडण्यो जुजे वाजाच्या जिवितान आमकां मेळटा. तो पर्यावरणाक, सृश्टीक लागून आसलो, ताचें नातें एकदम मजबूत.
आनी हातूंतल्यान नीत येवपाक जाय. जेन्ना आमच्या पर्यावरणान वयर सकयल जाता, जेन्ना आमचे भोंवतणी देवाची देणी जी दिल्लीं आसात ती काबार जावपाक लागतात, तेन्ना सोशल अनरेस्ट म्हणलेलो जाता. ही देणी जेन्ना आमकां सगल्यांक पावना, हे रिसोर्सीस देवान दिल्ले आसा ते आमी बरे भाशेन वांटून घेना एकामेका सवें, तेन्ना जांकां उणें पडटा ते उपरासतात. मागीर भंडां जातात, मागीर प्रोटेस्ट जातात, मागीर झगडीं जातात, सिवील वॉर जातात. आनी असल्या वातावरणान जायत्या लोकांचो जीव वेता, देसूच काबार जावन वचपाक शकता. भयणीन, असली परिस्थिती आयज आमचेर गोंयकारांचेर आयल्या काय. दोळे उगडून पडत जाल्यार आनी दोळे धांपून पासून पडत जाल्यार आमच्यान पळोवंक जाता आयज आमच्या गोंयचेर असली परिस्थिती हाडलेली आसा. आनी ही परिस्थिती कोणें हाडलेली आसा? सैमान ती आमचेर हाडूंक ना, कित्याक आमकां सैमाच्या देण्यांनी देवान भरलेली आसात. सगळे तरेची सैमाची देणी आमच्या गोंयांत आसात. आमचे लागीं उदक आसा, दोंगर आसात, झाडां आसात, पशु पक्षी आसात, जनवारां आसात, आमचे लागीं नदी आसात. आमकां उदकाक केन्नाच फाल्त पडूंक ना, हें सगळें आसा. तरी आसतना आमच्या भितर आयज ही उचांबडाय हाडलेली आसा. कित्याक जे कोण आमचे पासत कायदे करतात, जांच्या हातान आमची राखण करपाक दिल्ली आसा, जांच्या हातान आमचे कायदे सांबाळपाक दिल्ले आसात, तेच आयज खंय तरी उणें पडलेले आसात. बो करून हो आयचो सरकार, जो डबल इंजीन सरकार आमी म्हणटा, कांयच पडलेले नासलेल्या भाशेन तोंडाची लिप सर्वीस, फकत प्रेस कॉन्फरन्स येता तेन्ना आमी अशें करतले, अशें करतले, अशें करतले, फकत हींच उतरां आयकूंक येता. पूण दोळ्यांनी पळयत जाल्यार आमचे भोंवतणी काबार जायत आसा. दोंगर कातरोन वसत आसात. दोन मुखेल मुद्दे जे आयज आमचे मुखार आसात. एक डबल ट्रॅकिंगाचें काम जें चल्लेलें आसा. वेलसांव, कासावली, आरोसी हिंगाचो लोक बोवाळ मारता, आनी तरी आसतना सरकार आजून पासून दोळे धांपून आसा. RVNL आयज बेकायदेशीर काम करता. डेप्युटी कलेक्टर्स आसात ते वचून धमक्यो दितात. आमचो सावथ गोवाचो आसा तोय वचून दिता, लोकांक भिवयतात, आनी काम तशेंच चालूच दवरलां. रेल्वे एक्ट लावन तुमकां भितर उडयतले, असल्यो धमक्यो आयज ह्या लोकांक दिल्ले आसा जे आपली जमीन सांबाळपाक सोदतात. आनी आपले जमनी बरोबर हें डबल ट्रॅकिंग येवन जें निसंटन जावपाचें आसा आमच्या दोंगरांचें, ताचे विशीं उलयतात, तांकां ह्यो धमक्यो येतात. जाल्यार दुसरे वाटेन म्हादेई डबल इंजीन सरकार आसा, थंयसर ट्रिपल इंजीन जाता. आमची गोंयची स्टेट, कर्नाटका स्टेट आनी सेंटर, थोड्योश्यो वस्तू आमकां सांगलेल्यो आसात, थोड्यो वस्तू सांगूंक ना. बो करून आमच्या चीफ मिनिस्टरा मदें आनी सेंटरा मदें ज्यो मिटिंगी घडटात तांचे विशीं आमकां म्हायती ना. आमकां एक सांगतात आनी फाटल्यान दुसरें चल्लेलें आसा, षडयंत्र चल्लेलें आसा. तें पळयल्या उपरांत भाव भयणीनो जायते फावटी राग येता आमकां गोंयकारांक. आनी हो आमचो राग बेसतो न्हू, जस्टिफायड. दुबाविरेत ह्या रागान आमी कितें वायट करप अशें न्हू, आमी करप ना तें. आमकां जी पवित्र सभेची शिकवण आसा ती निती पासत आमी उबी रावंक आमचो ताळो उबारूंक आपयता. जे घाय पडलेले आसात आमच्या पर्यावरणाक, आनी जे मेरेन हे घाय आसात ह्या आमच्या पर्यावरणान आमकां पुसपाक जायना सारकी, त्या पासत आयज दुयेंसां वाडूत आसात. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां जेजू सिमावाच्या घरान भितर सरलो. सिमावाची सासू बरी नासली आनी तिका ताणें हात लायलो आनी बरी केली. आनी तिका जेन्ना बरी केली, आमी रोखडेंच दुसरें वाक्य आयकता, ती उठून तांचो परामर्श करपाक लागली. जेन्ना हे अस्तरेक आपले पिडेंतली देवान बरी केली तेन्नाच तिच्यान तांची सेवा करूंक जाली. नाजाल्यार जेजू पयलो आयला तेन्ना आपल्या घरांत आयला म्हणून हे सिमावाची सासू तांकां तांचो परामर्श करतली आसली. पूण तिच्यान जावंक ना, कित्याक ती सीख, ती बरी ना. पूण जेन्ना तिका बरी केली तेन्नाच ती उठली आनी तांचो परामर्श करूंक लागली. आयज आमी ही भाग्यवंत पेद्रूची सासू आयचें पर्यावरण म्हूण पळोवंक जाता. सीख जाल्लें आसा आमचें पर्यावरण, ताचें सगळे वाटेन घाय पडलेले आसा. जाल्यार आमची काळजी ह्या पर्यावरणान, हे सृश्टीन कशें घेवचें,
आमी आजून पासून हे सृश्टींतल्या खातांव, आजून पासून हे सृश्टींतले आमकां जाय. इल्लें उदक उणें जायत जाल्यार आमच्यान सोसूंक जायना, आमी बोळ मारपाक लागता. रस्त्यार येवपाचो वेळ जायत्या जाणांचेर येयला. नळ बंद जाल्यात, उदक बंद जालां, बांयो सुकल्यात. पेरणे वाठारांत करीत भाशेन बायलो आसात त्यो आयज रस्त्यार येवन बोळ मारतात. उदक तरी दी आमकां. जाल्यार हें उदक भाव भयणीनो सृश्टींतलें येता, आमकां जाय उदक. पूण जरी तर आमीच घाये घातल्यात आनी आजून पासून घाय घालीत आसात, थोडे बेकायदेशीर आनी थोडे कायदे जे आसात ते वांकडे तिकडे करून, बोकरून जे जांच्या हातान पदवी आसा, जे आमचे सरकारी मनीस आसात, आपणाक जाय जाल्यार कायदे बदलून आनी ते कायदे वांकडे तिकडे करून पर्यावरणाचें निसंटन करीत आसा. आनी तरी आसतना आमकां हे सृश्टींतलें जाय. जे भाशेन ती पेद्रूची सासू आपणाक बरी केल्या उपरांत तांचो परामर्श करूंक लागली. ही सृश्टी जरी तर आमी सृश्टीक बरें करिना जाल्यार तिच्यान आमचो परामर्श करूंक जायना. आनी जरी तर सृश्टी आमचो परामर्श करूंक जायना जाल्यार आमचें निसंटन. तर भाव भयणीनो, जेजून कितल्या जाणांक पेकोवणेचो हात लायलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. खेट जाली व्हडली ताच्या घरान आनी येवन ताणें तांकां सगल्यांक बरें केलें, देंवचार काडले. आयज आमचेर जायत्यांचेर देंवचार बसलेले आसात. बोकरून जे आमचे विचून काडलेले आमदार आसात तांचेर बसलेले आसात. आमचे मंत्री मंडळ आसा तांचेर देंवचार बसलेले आसात आशेचे. आनी हे देंवचार काडपाक जेजूशी तांकां हाडपाकूच जाय. ह्या आल्ताराचेर तांकां आमी उबारपाक जाय. ते देंवचार वेतले. ते काडूंक जायना अशें न्हू, ते काडूंक जाता. आनी जेजून व्हडली पदवी ना, पूण जरी तर आमी तांकां तांचेशी हाडिना, तांचे पासत आमी मागोना, भाव भयणीनो, हें जावपाक शकना. वेगवेगळे तरेच्यो बोडलिको ज्यो आसात त्यो जेजू सगल्यो बऱ्यो करता. जाल्यार हे पवित्र मिसाचे भेटेन ही येदी व्हडली मिलाग्र जाता तेन्ना दर दिसाक आमी तांकां ह्या मिसान घालपाकूच जाय. सृश्टींतलेच काडलेली देणी घेवन आमी मिसाची भेट भेटयता, जेजूचें मांस रगत हाजीर करता ह्या आल्ताराचेर. तर आमकां जण एकल्याक भाव भयणीनो हो उलो आमी सगल्यांनी बाराबर मेळूंक, आमची सृश्टीक जे घाय घातलेले आसात ते घाय पिकोवपाक, आनी ते पिकोवपाक जेजू हें सगलें केल्या उपरांत आपल्या बापाशी भोव सकाळीं उठून तो दोंगरार गेलो आनी थंयसर मागणें करून आपल्या बापा लागीं संपर्क सादून ताणें वेळ सारलो. आयज जरी तर आमी अशें करतले जाल्यार आमचोय संबंद देवा कडेन, आमचो संपर्क देवा कडेन ना जाल्यार आमी फकत ह्या संवसाराच्या राटींनी घुस्पल्लीं आसा. आमकां फायदो कितलो जाता, आमकां कितलें मेळटा हाचेरूच आयज आमचें मन दल्ललें आसा. प्रॉफीट बेस्ड. देवा कडेन नातें आमचें तुटलेलें आसा. जरी तर पवित्र सभेची शिकवण, मॉरल शिकवण जी आसा ती आमी घेतली जाल्यार आमकां थोडें वायट जें आसा, चोरयो आसात, नागोवपाचें आसा तें करूंक मेळचें ना. देखून जायतीं जाणां आमी ती शिकवण पासून घेवंक सोदिना, आयकूंकूच सोदिना. पूण जेन्ना आमी देवा लागीं हो संपर्क सादता, मागण्यांत एक आसा, तेन्नाच आमच्यान ही पेकोवणी आमचे सृश्टीक दिवपाक जाता. तशेंच आमचीं मनशां, आमचीं घरचीं जायतीं जाण आयज बरीं नात, आपणाक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागतात. थोड्यांक आयज जिवंक जाय दिसता जाल्यार तांकांय हें बरेंपण मेळचें पासत हे सृश्टींतल्यान बरेंपण हाडून आमकां सगल्यांक हें ह्या समाजान आनी हे सृश्टीन जिवंक सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले प्रवचना उद्देशीं पोरजे मोदें सृश्टी विशीं जागृताय हाडूंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरजेक हे बाबतींत उत्तेजन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंय राज्याच्या फुडाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर वायट परिणाम ना हाडूंक
पर्यावरणान सांबाळतले नेम कायदे निर्माण करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दर एका देशाच्या नागरिकान आनी भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाच्या निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातान आसलेले उपाय घेवन जबाबदारेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जायतीं बाबा भयणां आनी साबा जोमे सृश्टीचे बरेपणा खातीर जागृताय हाडूंक पोटतितकेन वावुरतात. तांच्या बऱ्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना किरीतपणी दियासुचीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कारिस्मातीक नवसरणीच्या आनी पर्यावरणाचे वावराचेर खातीर बार घेतल्या पासत मागुया. किरीत भाशेन मागुया मादेई हो इश्यू जो चालू आसा आमकां गोंयकारांक नीत मेळूंक डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं हें जें नाका जाल्लें काम सरकार करूंक दिता तें बंद करूंक आनी आमचें गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक जे वावुरतात तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात तुमचीं घरचीं तुमची वळखीचीं माग म्हूण सांगलां आपणा पासत तांचे पासत मागात. सर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुज्या मोगाची सगलीं देणी ह्या सृश्टींतली आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या नांवे बाबा. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या तुसांनी पुनश्चेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सदैव सुम्या संवसाराच्या सदमतारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदता, भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमची दुयेंत पडलेली सृश्टी माता आमकां उलो मारता. भुरग्यांक आपल्या उठात, जागात, पर्यावरणाची काळजी घेयात. हें करूंक आमची जबाबदारी पाळूंक आमी जरी तर तयार आसा जाल्यार आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणे पडूंक नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेयतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे चले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे चले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे चले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पितरेचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. चोरीतले पिवन दादोशी जाया, तान लागल्या आत्म्याक जेजूशी या. सुकोन आसलोले चोरीतले पिवन दादोशी जाया, तुझेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विश्वास, तूं आमचो विश्वास. तुझेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विश्वास, तूं आमचो विश्वास. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सुत्रेदोरची लॅसी द कॉस्टा पेंटा ही आमची भयण सोंपून गेल्या. आयज सांजेर 3:30 वाजता तिचो इंतेर आमच्या इगोर्जेन जातलो. खेरीत भाशेन ह्या दुखेस्त गोराब्या पासत तांकां फावो ती बुजवण दी म्हूण आमी सगळीं मागुया. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी रिवर मादेई आनी डबल ट्रॅकिंग हे जे मुद्दे आमच्या मुखार आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागतले. जाता ते भाशेन येवन आमी ह्या पवित्र संस्काराचे भोजवणेन वांटो घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुरचुरे खोर म्हजे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सोत मानता. म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी पेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेंत तुजो आदार म्हाका ना जायत म्हूण आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताईं. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदारचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा असुऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा असुऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा असुऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मारये आदार दी. ओतृश्टाक संपळ्ळोल्यांक मजत कर. अस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जा शेरांतली देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कर. सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कर. तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी करतली. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगून पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सगळ्या पिडेवंतांक केरीत आशिर्वाद सगळ्या पिडेवंतां पासत आमी आनीक एक पावटी केरीत भाशेन मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणे आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना तुका सोमिया देवा
ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या ससनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. भाग्यवंत जाल्या आमच्या भावा विनोद्याक तुजी मोजत पावय, साक्षी दिवची येसू भावाट पोसरूंक उर्बेन बोल आमकां जागोय. जुजे वाचा आमच्या भावा तुजे पासून आतां मोहिमा, बापाचे सून पवित्र आत्म्या आतां मोहिमा सासना सासना. जुजे वाचा आमच्या भावा तुजे पासून आतां मोहिमा, बापाचे सून पवित्र आत्म्या